రేఖ రేఖ ఎలా Praise the Lord. Praise the Lord. कंटिन्यू कर रेखा. ऑडिओ ऐकता मगला ऐकत सगळे आम्ही आमचे डोळे दांप्या. आबा बापा तुझ्या बता जेजूच्या नावान आम्ही तुका अर्घ दिता आणि एक आमका आयच्या वर तो दीस तुवें आमकां हर एकल्यांक फावो केल्ल्या पसत आणि आमकां हर एकल्यांक की भाव बहिणींक तुझ्या उतरांत आज या एक टेक्नॉलॉजी मुखांतर तुवें आमकां हर एकल्यांक की एका मनाची एका काळजाची जावन तुझे उतरांत असलें सत शिकोवंक आमकां हर एकल्यांक की आयती केल्ल्या पसत आमकां हर एकल्यांक सांगाता मेळिल्ल्या पसत बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्घ दिता. बापा तुझें उतर सांगता जेन्ना तुमी 7 जाणां जातात आणि ते 7 तुमकां सुटका दितले म्हण. वय आयज ह्या तुझ्या उतरांत आमी नियाळ करता आसतना तुझे उतरांत असलें सत शिकता आसतना त्या उतरांत असलें सत आमकां हर एकल्यांक तुवें शिकोवन त्या सता मुखांतर आमकां हर एकल्यांक तुवें सुटका फावो केल्ल्या पसत आमी तुका अर्घ दिता. तशेंच 7 जाणां जावंक आमकां गरज आसा पवित्र आत्म्याची जाणवाय. पवित्र आत्म्या तूं जावन आसाय आमचो सहाय्यक. तूं जावन आसाय आमकां एक वाट दाखयतलो देवाचे उतरांतलें सत कितें म्हण आमकां समजयत आसलो ते जाणवाय आमकां दिवचे तसलो तूं जावन आसाय. आमकां हर एकल्यांक की तुज्या जाणवायेन भर
देवाचे उतर असले सत सारखे सुलभायेन आमकां हर एकल्यान की तुवें समजयले पसत आमी तुका अर्गां दिता. हे सगळं सेशन पळयतात हांव तुका समर्पण दिता. जें कितें तूं म्हज्या मुखार उलोवंक आशेताय तें तूं उलय. हांव म्हाका सगळें तुका समर्पण दिता. म्हजें मन, म्हजी चिंतना, म्हजें तोंड, म्हजें उतरां, म्हजी कूड हर एक हांव तुका समर्पण दिता. जें कितें तूं आमकां आज शिकोवंक आशेताय, जें आमी शिकून आसा बोगसण्या विशयांत, जें कितें उतर शिकयता तें देवाचें उतर शिकयता तें आमकां हर एकल्यांक की सरळें सुलभयेन तुवें आमकां समजून समजयता म्हणल्या त्या भावार्थान आमी तुका अर्गां दिता. आमकां हर एकल्यांक की तें उतर समजून आमच्या जिवितांत आमी तें अळवडसून घेवन आमी अळवडसून घेवन आमी प्रॅक्टीस करून तशें आमी हेरांक कितें शिकोवंक आमकां तुवें ती तुजी जाणवाय आमकां हर एकल्यांक की फावो केल्या पसत तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी तुका अर्गां दिता. हे मागणें आमी करता आमच्या सुम्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. आमी काल शिकोन आसले हांव बोगसण्या विशयांत. आमी तेंचे आज आमी कंटिन्यू करया. ओके. सो आतां क्वेश्चन कितें की म्हळ्यार आमी कित्याक दुसऱ्यांक बोगसूंका? वाय शूड वी फॉरगिव? वाय शूड वी फॉरगिव? कित्याक आमी बोगसूंका? वाय वी शूड फॉरगिव? आमकां बोगसणें मेळ्ळां. ओके. एक आमकां बोगसणें मेळ्ळां तशें जावन आमी तेंचे बोगसणें हेरांक दिवंक आसा. ओके. आनी कोणाक तरी कितें तरी आन्सर? देवाचो मोग आमचे तें देवाचो मोग आमचे तें आसा देखून. देवाचो मोग आमचे तें आसा देखून. ओके. देवान दिल्लें बोगसाणें आमी वांटून घेवंक जाय. देवान दिले बोगसणें आमी वांटून घेवंक जाय. ओके. हांगा आनी कोणाक तरी कितें तरी सांगचें आसा? जेजून बोगसून पयलें आमकां शिकयलां. येस. ओके. ओके. आतां हांगा वाय शूड वी फॉरगिव हेका 3 तराचे कित्याक आमी बोगसूंक काय म्हळ्यार एक जेजू खातीर. जेजू खातीर आमी बोगसूंका. सेकंड जो मनीस आमचे विरोध वेता त्या मनशा खातीर आमी बोगसूंका. त्या मनशा पासत. तिसरे जावन आमचे पासत. ओके. एक जेजू पासत, सेकंड त्या मनशा पासत, तिसरे आमच्या पासत. आता कित्याक जेजू पासत म्हळ्यार एफिशियन्स 4:32 काढता सिस्टर 4:32 एफिशियन्स 4:32 एफेसकारांक बरयल्लें पत्र चॅप्टर 4 वर्स 32. वाचीची सिस्टर. हा वाचा वाचा. बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आनी कणवळेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. हा एक फर्स्ट रिजन कित्याक म्हळ्यार जेजू पासत आमी हेरांक बोगसूंक जाय. तेणेन केल्ल्या त्या त्यागा पासत. ओके. सेकंड त्या मनशा पासत. कित्याक त्या मनशा पासत जो कोण आमचे विरोध वेता ना कोण आमकां दुखयता आमकां कश्ट येता ना कितें जावं त्या मनशा पासत आमी बोगसूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार बोगसाणें जावन आसा आमी त्या मनशाक तो योग्य आसा म्हूण दिवचें न्ही पूण बोगसणें जावन आसा त्या मनशाक दिवचें ताका ताची गरज आसा. ओके. गरज म्हळ्यार कितें? नीड. करेक्ट. डिझर्व म्हळ्यार कितें? योग्य अर्हते. अर्हते. सो हांगा फॉरगिवनेस इज नॉट गिविंग टू अ पर्सन वॉट दे डिझर्व. ताका योग्य ते आसा म्हूण दिवचें फॉरगिवनेस न्ही. फॉरगिवनेस जावन आसा ताका ताची गरज आसा. सो तें जावन आसा फॉरगिवनेस त्या मनशा पासत. त्या मनशाक त्या बोगसण्याची गरज आसा त्या पासत आमी त्या मनशाक बोगसणें दिवंक जाय. न्ही की तो त्या बोगसण्याक अर्हते आसा म्हण न्ही. त्या बोगसण्याक ताका योग्य आसा म्हण न्ही. ही इज अनडिझर्विंग. ताका ते अर्हते ना पूण ताका ताची गरज आसा.
हे सेकंड रिझन. ओके, फर्स्ट जेजू पासत आम्ही बोगसूंक. सेकंड त्या मनशाक बोगसण्याची गरज आसा त्या पासत आम्ही त्या मनशाक बोगसूंक जाय. थर्ड आमचेच पासत आम्ही बोगसूंक आसा. कित्याक की म्हळ्यार केन्ना आम्ही काल आम्ही डिस्कस करते असले केन्ना आम्ही हेरांक जो आमचे विरोध वेता तेका बोगसिना तेन्ना आमचे थंय ते कोडसाण बिटरनेस कितें जाता आमचे भितरच ते रावता आणि त्या कोडसाण्याचे आम्ही एक कैदी जावन सोडता. ते आमकां एक कैदी करून सोडता. आम्ही त्या प्रिझनांत सांपाडन आमीच ते आमकांच आम्ही एक प्रिझन करतात. प्रिझन म्हळ्यार कळ्ळी जेल कैदी. आमीच त्या त्या अनफॉरगिवनेस म्हणले एक बंदड सेल म्हणत सेल बंदडी. बंदड बंदड हा बंदड. तितून आम्ही किती जातात लॉक जातात. होय. 3 रिझन. ओके, अंडरस्टँड जालें? एक जेजू पासत. सेकंड त्या मनशाक त्याची बोगसण्याची नीड आसा गरज आसा. थर्ड आम्ही ते अनफॉरगिवनेस म्हणले एक बंदडे तावन आम्ही कितें म्हणतात लॉक जावन येऊ. म्हणले त्या कारणा खातीर दीज आर द 3 रिझन्स वाय वी शूड फॉरगिव. आता अनेक म्हळ्यार थोड्या लोकांक कितके म्हळ्यार दे तिंका ते रिवेंज घेवंक. रिवेंज म्हळ्यार कितें म्हणटात कोंकणींत? फारीकपण. ओके, फारीकपण घेवंक आणि तेका क्षमा करका. म्हळ्यार तुवें तेन तशें केलें म्हळ्यार हांवें बी तशीच केल्यार म्हाका कितें जाता समाधान जाता. करेक्ट? थोडे लोक अशे चिंतात न्ही त्याने म्हाका अशें केलें हांव एक संदर्भ राखून रावता सेम तेका जालें तेन्ना म्हाका कितें जाता समाधान जाता. तेका फारीकपण घेवचें म्हणटात. ओके, सो आमी केन्ना एक फारीकपण घेवचें तसले ना समा करूंक पळयतात आमी. तेन्ना म्हाका तशें केलें तितले लॉस केले तेका बी तितले लॉस जाल्यार म्हाका कितें जाता समाधान खुशी जाता. सॅटिस्फॅक्शन मेळटा न्ही? होय न्ही? वय वय सिस्टर. हा, सो आता आमी केन्ना ते समासमपण आशेता तेन्ना कितें जाता की म्हळ्यार आमी तिंगे लेवलाक देंवतात. ओके, जो मनीस आमचे विरोध येवन उरता त्या मनशाच्या लेवलाक आमी देंवता. केन्ना आमी फारीकपण केन्ना आशेता ना आमी केन्ना म्हाका कशी लॉस जाले त्या मनशाक बी तशीच त्याचे प्रमाणे लॉस जाल्यार म्हाका केन्ना समाधान जाता म्हणले एक मेंटॅलिटी उरता आमचे थंय. तेन्ना आमी स्पिरिच्युअली सांगता म्हळ्यार आमी त्या पर्सनाच्या लेवलाक आमी देंवता. वी गो डावन टू दॅट लेवल. ओके, पूण आमी केन्ना बोगसिता तेन्ना आमी खंयच्या लेवलांत उरता त्या मनशाक आमी त्या लेवलाक हाडटा. ओके, अर्थ जालें? होय आता आमी ते लो लेवलाक देंवका की जो कोण आमचे विरोध आसा त्या मनशाक आमगे लेवलाक आमी हाडचे समा. ताका आमच्या लेवलाक हाडचे समा. हा, सो ते जावन आसा एक बोगसण्याचे एक रिझल्ट एक फ्रूट म्हण सांगेत. ओके, आता आमी तें सोडना आमी केन्ना ते एक कितें म्हणटात ते द्वेषान आमी मुनवर्सितात. आमी मुनवर्सून गेल्यार आमी कितें जाता की म्हळ्यार एक ऍसिड पळयला न्ही तुमी? ऍसिड कोत्ता आसा न्ही? ऍसिडाचे टेस्ट कितें? हुलपोंचे. हुलपोंचे. सो आमीच आमगेले आमी कन गेलेले ते एक बंदडी उरता न्ही सराउंड कन गेला न्ही आमी ते बिटरनेस कोडसाण तितून आमीच हुलपोन वेता. सो आमी आमकांच कोणाक डिस्ट्रॉय करून घेता आमकां तशी भोगता. हांवें रिवेंज घेतल्यार ना हांवें बोगसी नासतना तेका बी तितले लॉस जाल्यार आउटवर्डली मनाक बरें दिसलेशें जाता. ओके, वर्ल्डांत आसले तेन्ना पूण हे आमी अशें केलतना आमी आमकांच एक ऍसिडाचे ते कोडसाणेंत आमी रावन आमी आमकांच डिस्ट्रॉय. ऍसिडाचे नेचर कितके म्हळ्यार ते खंयचे कंटेनरान घालतात न्ही ते कंटेनराक ते स्पॉयल करता. कशें म्हण ऍसिडाक ग्लासान दरयतात, ग्लास जारान दरयतात. ओके, ऍसिडाक खंयचेय स्टील कंटेनर, अल्युमिनियम कंटेनरांत, प्लास्टीक कंटेनरांत दरयनात. कित्याक म्हळ्यार
तेका त्याची कॅपॅसिटी कितकी म्हळ्यार ते कंटेनरान दरयतात त्या कंटेनराक ते कित करता डिस्ट्रॉय करता. ओके सो आमी केन्ना ते कोडसाण्यान मुखार सरता अनफॉरगिवनेसान ना बोगसाण्यान आमी मुखार सरता तेन्ना आमी आमकां दिसता की आमी तेका नाश करता म्हणून पूण तशें न्ही तें आमी आमकांच आमी नाश करून घेता. आणि त्या जर्नींत ह्या जर्नींत आमी एक कशें की म्हळ्यार आमी एक बेजारायेन मुखार सरता आनी आमचे मध्ये एक हर्ट फिलींग उरता. मन आमचें कितें जाता दुखलेलें उरता. अंटील आमी हे रिलीज करनात ना आमी हे सोडनात काल आमी शिकली न्ही फॉरगिवनेस म्हळ्यार कितें रिलीज करचे ना लेट इट गो सोडचे. अंटील आमी हे सोडनात ना रिलीज करनात तितले म्हणसरी ते हर्ट फिलींग कितें आसा ना ते दूख कितें आसा ती बेजाराय कितें आसा ती आमचे थंय कंटिन्यू जावनच उरता. आतां हांगातून आमकां कितें मेळटा गेन फॅक्टर कितें आमी कितें रिसीव करतात हांगा आमी केन्ना दुसऱ्यांक बक्षितांव आमी तिंका खाली रिलीज मात्र करनात. आमकां एक वूंड जालेलो उरता न्ही केन्ना दुसऱ्यान आमकां हर्ट केलें तेन्ना आमकां दुखयलें तेन्ना ना आमचे विरोध केले तेन्ना आमकां एक दिसानातले एक घावो जालेलो उरता. करेक्ट? होय सो केन्ना आमी बक्षितात आमी खाली ते तसले ते बिटरनेस ना कोडसाण ना ते बेजाराय आमी सोडचे मात्र न्ही आमी हांगा जो कोण आमचे विरोध गेलेलो उरता तो व्यक्ती ताका आमी गेन करतात त्याचे आमी कितें म्हणटात ताका जिखताव आमी त्या व्यक्तीक आमी जिखताव. मॅथ्यू 18:15 आणि मॅथ्यू 5:24 काड सिस्टर. मॅथ्यू 18:15 मॅथ्यू 5:24. तुझो भाऊ चूक करीत बिरा तू आणि ताची चूक तुझे आणि ताचे मध्ये गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका ऐकल्यार तुझ्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हण जालें. म्हळ्यार आमी त्या कोण आमचे विरोध गेल्लो आसा तेका आमी कितें केलेशें जाता तेका आमी वापस हाडलेशें जाता. ओके आनीक हें कर सिस्टर 5:24 काडा. हे सांगाचे 23 सांगाचे 24. 23 वाजा. देखून तू वेदी मुखार तुझी काणीक भेटोंक वेताना जर तुझ्या भावाक तुझे विरोध काय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुझी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुझ्या भावाक वयर कर. पयलें वच आनी तुझ्या भावा कडेन राजी जा उपरांत फाटी येवन तुझी काणीक भेटय. ओके सो हांगा आमकां शिकोंक मेळटा की आमी हांगा एक जिखताव कित्याक त्या म्हज्या भावाक जो कोण म्हजे विरोध गेल्लो आसा आमी बक्षिल्ल्या निमती तेका वापस फाटी हाडूंक एक ते हेल्प जाता केन्ना आमी बक्षितात तेन्ना. जर तर आमी बक्षिनात तेन्ना तो मनीस इज लॉस्ट. तो सांडलो म्हणचेंचे तेका आनी वापस एक भावार्थाचे हितून आमकां हाडूंक साध्य जायना. ओके केन्ना भाव आनी भयणी मध्ये बोगसूंक तयार ना जाल्यार ओके आमी बोगसूंक तयार ना जाल्यार ते एका बापयक एका अवमानाचे एक संकेत. एकाच बापयची भुरगीं जावन जर तर आमी भावाक ना भयणीक बोगसिना जाल्यार ते कोणाक अवमर्याद जाता बापयक. करेक्ट? एका बापयची भुरगीं जावन आमी एकामेकाक बक्षिना जाल्यार ते बापयक एक शोभा दिना म्हणटात न्ही कन्नडान सांगचे जाल्यार शोभे तरला म्हण सांगतात न्ही. सो इट वोंट ग्लोरिफाय द फादर. देवाक ते बापाक ती महिमा दिना. बापयक एक तराचे आमी इन्सल्टाक घालता. आमच्याच भावाक आनी भयणींक आमी बोगसिना जाल्यार
आम्ही कोण बाप एक म्हण मानता त्या बाप एक आम्ही एक अवमान केल्याशी अवमर्याद केल्याशी ते आमका रिझल्ट जाता. आणि आता अनसेव्ड आणि सेव्ड पीपल असतात न्ही. अनसेव्ड पीपल म्हणल्यार कोण, जे कोण भावार्थांत ना, जे कोण जेजूक स्वामी सोडवणदार देव म्हण मानून गिनांत तिंका आम्ही कित म्हणतात, अनसेव्ड पीपल. ओके. आता मागेल विरोध गेल्लो एक व्यक्ती अनसेव्ड मनीस जाल्यार जर तर हांव तेका बोक्सणे दिना जाल्यार तो इमिडिएटली एक रिलेशनशिप पासून भायर वेता, क्विक. जर तर तो अनबिलिव्हर असल्यार आम्ही तेका जास्ती जावन गरज तेका दया दाखोवची गरज आसा. कित्याक म्हणार फर्स्ट ऑफ ऑल तो अनबिलिव्हर, तो अनसेव्ड, तो तेगेले आत्मो बचाव जावना. ऑलरेडी तो खंयच्या वाटेर आसा, नासाच्या वाटेर आसा. करेक्ट. तो यमकोंडाच्या वाटेरच आसा न्ही. तो जर तर जेजूक स्वामी सोडवणदार देव म्हण स्वीकार करना जाल्यार तो ऑलरेडी तो नासाच्या वाटेनच आसा. जर तर त्या मनशाक आम्ही बोक्षिना जाल्यार यमकोंडाकिंत चड कितें तरी पनिशमेंट दिवंक जाता आम्ही त्या व्यक्तीक. प्रेज गॉड. Praise God. त्याच्याकिंत आणि कितीतरी व्हडले पनिशमेंट असा एक व्यक्तीक. ना. ना. जर तर तो बिलिव्हर न्ही म्हळ्यार तेणे ना जेजूक सत्मानू ना, तेगेलो आत्मो बचाव जावना आणि तो मनीस ऑलरेडी नासाच्या वाटेन आसा. जर तर आम्ही त्या व्यक्तीक बोक्साणे दिना, हांव म्हळ्यार हांव दोन टायपाचे उलयता आसा. एक जो जेजू क्रिस्ताक स्वामी सोडवणदार म्हण मानता तेका आम्ही कित म्हणतात, सेव्ड पर्सन, बिलिव्हर. जो जेजू ते सत मानता. अनेक व्यक्ती असा जो जेजूक बिलीव करना तेका आम्ही म्हणतात अनबिलिव्हर और अनसेव्ड पीपल. ओके. तिंका ऑलरेडी तिने नास्ताच्या वाटेन आसतना जर तर हांव बोक्साणे दिना जाल्यार, हांवें बोक्साणे दिना जाल्यार तो ऑलरेडी यमकोंडाच्या वाटेन आसतना त्याचे की आणि किती तरी ग्रेव पनिशमेंट आस कितें ना. ना. ग्रेटर पनिशमेंट काही ना न्ही. ना. हा. सो आम्ही कन कितें तरी फायद आसा ना. अनफॉरगिवनेसांत ना. ना. आम्ही फॉरगिव करू ना करू ते तेका अफेक्ट जायना टू गो टू हेल, टू यमकोंडा वचूंक. ओके. कित्याक म्हळ्यार तो ऑलरेडी तो नासाच्या वाटेरच आसा आणि की तेजेकिंत दूर आम्ही तेका धांवडोवंक साध्य ना आमच्या अनफॉरगिवनेसान. बट त्या मनशाक आमची मर्सी म्हळ्यार दयाळाची गरज आसा. कित्याक त्या नासाच्या वाटेंतल्यान तेका आम्ही वापस हाडये. करेक्ट. Correct. आम्ही दाखोवची एक दयाळाची करणी, जो तो अनबिलिव्हर असल्यार तो त्याचे आत्म बचाव जावना जाल्यार त्या करण्या मुखांतर आम्ही तेका त्याच्या त्या नासाच्या वाटेंतल्यान आम्ही तेका पाठी हाडून. पाठी हाडूंक साध्य जाता आमच्या बोक्साणे मुखांतर. जर तर एक मनीस जो विरोध केला, आमचे विरोध पातका जाला, आमकां दुखयला, तो मनीस जेजू थंय सत मानलेलो म्हण चिंतया. तो जेजूचे बिलीव करता, जेजूक सत मानलेलो मनीस म्हण चिंतया. तेन्ना तो कित जाता, तो जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. करेक्ट. होय. हा. जर तर आम्ही तेका दुखयले तर आम्ही कोणाक दुखयलेशी जाले, आमकांच दुखयलेशी जाले. आम्ही बी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आम्ही सांगतात न्ही, आय एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. होय. जर तर तो जेजूक बिलीव करता म्हळ्यार, तो जेजूक सत मानता, देव स्वामी सोडवणदार म्हळ्यार तो बी जेजूचोच कूड जावन आसा. तो बी जेजूच्या कुडीचो एक सांदो. होय. तेन्ना आम्ही आमकांच दुखयलेशी जावना, ताका दुखयले ना. झालं. म्हळ्यार आम्ही इनडायरेक्टली कोणाक दुखयलेशी जाले, जेजूक दुखयलेशी जाले न्ही. हांव बी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा, तो बी जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. अल्टिमेटली आम्ही कोणाक दुखयता, येशू ख्रिस्त. बोक्साणे दिना जाल्यार जेजूकच आमी
दुखयता. प्रेज गॉड. सो जो कोण बचाव जाऊ ना, अनसेव्ड ब्रदर सिस्टर कोणी जाऊ ते बिलीवर ना, तो ऑलरेडी कितें एमकोणाच्या वाटेर आसा, ताका गरज आसा जास्त कसल्याची मोगाची गरज आसा. कित्याक तो मोग मात्र ताका त्या नासाच्या वाटेंतावन फाटी हाडूंक शकता. जे 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 जेजूचे मोग, देवाचे मोग आमी एक्सपिरियन्स केला, सेम मोग जर तर आमी ताका दाखयता जाल्यार, कित्याक म्हळ्यार ताका ताची गरज आसा, तो डिजर्व करता म्हण न्ही, ताका ताची गरज, नीड डिफरंट, गरज डिफरंट, डिझर्विंग डिफरंट, नीड डिफरंट. तो ताका त्याची गरज आसा. सो आमकां हांगा आमी बोक्साणे दिले म्हणटना कितें तरी आमकां लॉस जाता हांगा. ना. सो एव्हरीथिंग इज गेन, प्रॉफिट, Yes. सगळे प्रॉफिट जाता न्ही. होय. हा. सो आमी जे कोणाक बक्षिता तो आमी कोणाक हर्ट करता त्याच्याकिंता तो ग्रेट जावन आसा. ताका गरज आसा बोक्साण्याची. सो आमी ते बोक्साणे दिवंक जाय. सो कशें दिवंक बाय ग्रेस. ग्रेस म्हळ्यार कितें, आमी योग्य ते ना जाल्यार आमी ताका दिता, ताका कृपा म्हणटात न्ही. होय. आमकां बी बाय ग्रेस वी आर फॉरगिवन. आमकां बी कृपे मुखांतर आमकां बोक्साणे मेळ्ळा. आमी डिजर्व करतात म्हण न्ही, आमकां योग्य ते आसा म्हण न्ही, आमकां अर्हते आसा म्हण न्ही. आमकां बी बोक्साणे मेळ्ळा कृपे मुखांतर. पूण आमकां ती गरज आसा, नीड आसा. सो त्या मनशाक ताची गरज आसा. सो आमी ती फ्रीली दिवंक आसा. बाय ग्रेस वी हॅव टू फॉरगिव. कृपे मुखांतर. जे देवाच्या कृपे मुखांतर आमकां बोक्साणे मेळ्ळा, तेच देवाच्या कृपे मुखांतर आमी हेरांक बी बोक्सूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोणाक कितें तरी विचारूंक आसा, सांगूंक आसा? सो हांगा आमकां बोक्साणेक मॉडेल कोण, सेंटर कोण, जेजू. जर तर आमी ताचे बद्दल आमी करेक्ट समजून गेले, ताणे कितें केलां म्हणून आमी काल मात तेंचे डिस्कस केले. मॉडेल जावन आसा जेजू. त्या मनशाक पळोवन आमी बोगसूंची न्ही. आमगेली नदर कोणा थंय उरूंक जाय, जेजूवर. जर तर आमचे फुल कॉन्सन्ट्रेशन जेजूवर आसता, जेजून कितें केलें म्हण आसा, तें जावंक आसा आमचे मॉडेल टू फॉरगिव अदर्स. द मॉडेल फॉर फॉरगिविंग इज द लॉर्ड जीसस. न्ही की हांव व्हड म्हण न्ही, हांव मस्त उदार म्हण न्ही, म्हागेल जेनरॉसिटी वयल्यान न्ही, पूण तो जावन आसा रोल मॉडेल. जेजू जावन आसा रोल मॉडेल. तर ताका केन्ना हांव मॉडेल म्हण करून धरून घेता, तेन्ना जो कोण म्हजे विरोध वयता ताका बोगसूंक म्हाका इझी जाता. आनी एक वर्स आसा न्ही तें, म्हाका वर्स गोतना तें, आतां जेजू क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सार मारला. आतां जियेता हांव न्ही, बगर कोण जियेता म्हजे मुखांतर, क्रिस्त जियेता. राईट. होय. जर हांव हे भावार्थान स्वीकार करता, म्हाका ऑलरेडी कुर्सार खिळोन नास केला, आनी हांव जियेता आतां हांव न्ही, पूण हांव क्रिस्त जावन आसा म्हणल्यार तर बोक्साणे दिवंक कश्ट जाता. हांवूच न्ही. प्रेज गॉड. Praise तुमकां God. अंडरस्टँड जाते साय सांगचे पॉइंट? होय. होय. जर तर आमकां दुसऱ्यांक हेरांक बोगसूंक कश्ट जाता म्हळ्यार हांवें आजुनूय बिलीव करूना की आय एम डायड टू द फ्लेश. म्हाका कुर्सार खिळोन नास केला 2000 वर्सां पयले, आनी आतां जियेता हांव न्ही, पूण क्रिस्त जियेता म्हण आमी खाली तोंडान सांगता मात्र. ते मेंटल एसेंट जाता, खाली मेंटल एसेंट. आमी त्या परी जियेते नांव जाता, प्रॅक्टिकली आमी ते जियेते नांव जाता. सो थंय भावार्थ फेथ विथआउट ऍक्शन जाले न्ही. काल आमी भावार्थ आमी शिकलेले न्ही. भावार्थ तांचे विथआउट Amen. ऍक्शन इज डेड.
जर तर हांव सांगता आतां जियेता हांव न्ही बगर क्रिस्त मुजे तें जियेता म्हळ्यार जें कितें क्रिस्तान केलें तें करूंक म्हाका इजी जावंक आसा कित्याक म्हळ्यार रोल मॉडेल तो. सो जें कितें प्रायज सर्गान पे केलें आमचे बोक्साणे पसत सेम टायप ऑफ प्रायस आमी बी पे करूंक आसा. जो कोण आमचे विरोध वेता तेन्ना तेन्ना आमी पे करूंक आसा. सो कशें देवान आमकां बक्षिलें सेम बोक्साणे आमी हेरांक दिवंक आसा. आतां आमी सांगतात न्ही फर्स्ट देवान आमचो मोग केलो सेम मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आसा. सो अनलेस अँड अंटील हांव देवाल मोग एक्सपिरियन्स करना म्हाका दुसऱ्याल मोग करूंक जायना. सो त्या देवाचे बोक्साणे हांवें एक्सपिरियन्स करूं ना हांव ऑलरेडी म्हाका आनी कन्विक्ट जावं ना की आय एम फॉरगिवन म्हाका ऑलरेडी म्हाका बक्षिला म्हण म्हाका तें कितें एक कन्विक्ट जायना तर म्हाका दुसऱ्यांकी बोगसूंक जायना. हांव भावार्थान ना जालें म्हणून जाता. दॅट इज नॉट फेथ. फेथ इज बिलिव्हिंग इन अनसीन. आमकां दोळ्याक दिसना पूण तें एविडन्स आसा आमकां बक्षिला म्हण. सो ताचेर हांव पाती धरून तेंचे हांव केन्ना मेडिटेट करता तेन्ना म्हाका तें काम करूंक इजी जाता. सो मॅथ्यू 10:8 काडा सिस्टर. Eight. 10:8 पिडेस्तांक गुण करा मेल्ल्यांक जीव करा 10:8 नी दिसता. 10:8 ते तुम्ही काढले 10:8 काढलं 10:8. 10:8 इतं. वी आर टू फॉरगिव्ह फ्रीली कंच वर्स ब्रदर मोस्ट हाय मिस्टेक केलं. इंक्याक तुमकां मेळ्ळा इंक्याक दिया. हा करेक्ट करेक्ट खंय आसा तें वर्स म्हाका मिस जालें. करेक्ट आसा न्ही. ओके 10:8 करेक्ट करेक्ट. येस येस. सो बॉक्साणे आमकां मेळ्ळे फ्रीली आमी कितें तरी पे केला ना. हा तर आमी फ्रीली दिवंक न्ही. होय. हा तू ते भर जो कोण आमकां विरोध वेता तेका आमी सांगूंक जायना की तू हे कर तेन्ना हांव तुका बक्षिता म्हण सांगूंक जाता ना. ना. सो तें जावंक आसा फ्रीली. तें जावंक आसा विथआउट तिंगेलसून कांय घी नासतना ना तिंगेलसून कांय एक्सपेक्ट करनासतना नॉट इवन आमी सॉरी एक्सपेक्ट करूंक बी जायना कोण तरी आमगेले विरोध गेले जाल्यार. करेक्ट. होय. तो सॉरी सांगू हांव मागीर बक्षिता ना. आमी सॉरी सांगचे पयले आमकां देवान बक्षिला न्ही. होय. सो नॉट आफ्टर वी हॅव एक्सट्रॅक्टेड अ पाउंड ऑफ फ्लेश. आमी एक थोडे लोकल मेंटॅलिटी कितकी म्हळ्यार हांव केन्ना बक्षिता म्हाका केन्ना रिवेंज मेळटा म्हळ्यार फारीकपण घेता हांव तेन्ना जाल्यार हांव ताका बक्षिता. म्हळ्यार म्हज्या मनान कितें आसा तें तशें जाल्यार ताका तेन्ना हांव ताका बक्षिता म्हणलें एक मेंटॅलिटी उरता. हे गॉड कायंड ऑफ फॉरगिवनेस न्ही. देवाचे टायपाचे बॉक्साणे हे न्ही. आमी बॉक्साणे दिवंक क्विक आसूंक जाय. आमी जर तर बॉक्साणे दिवंक क्विक ना जाल्यार ते अनफॉरगिवनेस म्हणलें एक कोडसाण आसता न्ही तें आमकां एक इन्फेक्शन जाता आनी तें हील जावंक मस्त कश्ट जाता. लूक 23:34 काडा सिस्टर. लूक 23:34. आनी जेजू म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. उपरांत 34 तितलेच. हा हांगा कोणे बॉक्साणे दिले. हा जेजून. जेजून विरोध गेल्ली कोण तिने किती तरी येऊन बॉक्साणे विचारले ना. ना पूण बॉक्साणेचे फर्स्ट स्टेप धरिल्लें कोणे जेजून.
तेणे बॉक्साने विचारू ना जाल्यार पहिले तेणे ना बॉक्शिले. सो जेजू बी आमकां सांगता की आमी क्विक टू फॉरगिव. आमी बी बॉक्साने दिवंक मस्त क्विक आसूंक जाय न्ही की वेट करचे की तो मुजे कडेन येवं, तो बॉक्साने मागूं तेन्ना हांव बॉक्शिता. करेक्ट हय. ना. सो आमी आमच्या भावा कडेन ना आमच्या भयणी कडेन वचून आमी फॉरगिवनेस दिवंक आसा. न्ही की वेट करचे की तिने आमचे कडेन येवं म्हण. ना. करेक्ट न्ही? बरं. आमी रायट उरूं आमी रॉंग उरूं आमकां गोत आसा की आमचे भाव ना आमचे भयण आमचे विरोध गेला म्हण. सो कोणे इनिशिएटीव घेवंका? आमी सोसून उलयचें. आमीच इनिशिएटीव घेवंक आसा. आतां आदाम आनी एवेन पहिले पातक केले तेन्ना पातक केले कोणे? आदाम आनी एव. देवाचे विरोध गेल्ली कोण? आदाम आनी एव. हा. कोण सोदून घेवन येयलो तिंका? देव तयलो सोदून. हा. देव रागार जावन ती मुजे कडेन येवं म्हण वेट करते आसलो की? ना. ना. सो पूण देवूच तांकां सोदून गेलो. आनी ते पूण तो सोदून गेल्लो एक डिटेक्टीव कशें न्ही तेंकां पनीश करूंक म्हण न्ही. तेणी चूक केला आतां हांव तांकां धरता म्हण त्या इरादेन देव गेलो की सोदून? ना. हा. पूण देवाची तो वॉयस कशी आसलेली की म्हळ्यार ब्रोकन हार्टेड म्हळ्यार मुजे विरोध गेला तेणी. पूण तरी कोणे फर्स्ट इनिशिएटीव घेले ह्या संदर्भार? पहिले मॅट काडले कोणे बोक्साणेचे? देवान. सो आमी जर तर आतां आमी बॉर्न अगेन म्हणटना आमी परत्यान जल्मून येयले म्हणटना आमी कितें सांगतात? वी आर बॉर्न ऑफ द अनकरप्टिबल सीड दॅट इज वर्ड ऑफ गॉड. आमी अनकरप्टिबल म्हण कितें म्हणटात? इनकरप्टिबल सीड कोंकणीन कितें सांगतात? अविनाशी. अविनाशी एक बी तावन शब्द. आमी परतून जल्मा येयले म्हणटात. रायट? म्हळ्यार आतां आमकां आदाम एवेचे नेचर ना पूण आमचे ते कोणाचे नेचर आसा आतां? जेजूचे नेचर आसा. जर तर जेजूचे नेचर आसा जाल्यार पहिले मॅट कोणेन काडका? जर हांव रॉंग करूं रायट करूं ते मॅटर हय. जायना. पहिले मॅट कोणें काडूंक आसा? हय. हांवें काडूंक आसा. ओके? येस. प्रेज गॉड. सो थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमचे विरोध गेल्लो एक मनीस आमकां येवन फॉरगिवनेस विचारता म्हण चिंता ना सॉरी सांगता म्हण चिंता. तेन्ना थोडे फावटी आमकां एक प्रायड बी येता की आमी कितें सांगता? डोंट वरी म्हळ्यार तूं चिंता करनाका अशें म्हण सांगतात. है की? म्हळ्यार हांगा सिच्युएशन कितकी म्हळ्यार आमकां ऑलरेडी बेजार जाला. आमच्या मनाक दूख जाला. पूण अकस्मात एक मनीस येवन म्हाका बोक्षी म्हजी चूक जाली म्हण सांगलें तेन्ना थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी ताका सांगता की इट्स ओके. तूं चिंता करनाका म्हण सांगतात. बट भितर कितें जावन उरता? तींत राग उरता. पूण कोडसाण. आमकां जस्ट थिंक दाखोवंकचें नाका की आमकां बेजार जाला म्हण. करेक्ट? हय. वयले उतरां कितें सांगतात आमी? इट्स ओके तूं चिंता करनाका अशें म्हण सांगतात. हय. सो हे फॉरगिवनेस न्ही. फॉरगिवनेस म्हळ्यार खाली एक सॉरी सांगचें फॉरगिवनेस न्ही. येस. सो एकन बरोवन आसा देव आमची पातकां आमी जें कितें केलां तो उडासा हाडना म्हण आसा न्ही. करेक्ट? God remembers our trespasses against us no more only because they have been forgiven. कित्याक देव आमची पातकां उडासा हाडना? म्हळ्यार फॉरगिवनेस इज नॉट फॉरगेटिंग. तो कित्याक उडासा हाडना की म्हळ्यार ताणें ऑलरेडी बोक्सिला देखून तेजे रिजल्ट कितें जावन आसा? फॉरगेटिंग. रायट?
प्रेज गॉड. जर तर हांवें बक्षिला ऑटोमॅटिकली आय डोंट रिमेंबर हांव ते उगडासाक हाडना. जर तर हांवें बक्षू ना जाल्यार ऑटोमॅटिकली ते उगडासाक येता. रिझल्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज फॉरगेटिंग. फॉरगिवनेस म्हळ्यार फॉरगेटिंग न्ही. तुमकां अंडरस्टँड जाता थंय सांगचें? येस. हा. सो थोडे फावटी अशें जाता की म्हळ्यार आमकां इतले आमचे प्राईड मध्ये येता की म्हळ्यार प्राउडनेस आमचे हे कितें येता की म्हळ्यार अहंकार ना गर्व मध्ये येता की म्हळ्यार आमकां गोत आसून आमी चूक केला म्हळ्यार आमकां फॉरगिवनेस विचारूंक आमचे कडेन जायना. करेक्ट? होय. हम्म. येस. आमकां गोत्त आसा आमी चूक केला म्हूण पूण जाल्यार आमकां ते हाय वय एक्सेप्ट करूंक आमकां जायना. आमचे प्राईड आमचे गर्व मध्ये येता थंय. फॉरगिवनेस विचार. केन्ना देव आमकां बक्षिता तो फॉरगेट करता. तो ते उगडासाक हाडना. पूण हे एक मिनींग दिना की देवाक ते गोत्त ना म्हण न्ही. देव ते त्याच्या मेमरींतल्यान इरेज जाला म्हण न्ही. गॉड्स नेचर ते तो फॉरगिव करता म्हळ्यार ही फॉरगेट्स. तो उगडासाक हाडना. पूण आमचे फॉरगिवनेस कशें की म्हळ्यार आमी फॉरगिव केला म्हण सांगतात पूण आमकां उगडास येता न्ही. करेक्ट? उगडास आयल्यार फॉरगिवनेस नाही. न्ही. रिझल्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज फॉरगेटिंग. जर तर ट्रुली फॉरगिव केला म्हळ्यार ताचे रिझल्ट जावन आसा फॉरगेटिंग. विसरूनचे. हा. जर तर म्हाका उगडास आसता आनी हांव ते परतून परतून उगडास हाडटाना कोणा कडेन सांगता जाल्यार ते ट्रू फॉरगिवनेस न्ही. येस. सो आता देवाक मेमरी कमी आसा म्हण तो फॉरगेट म्हण आसते. बायबलांत वर्स म्हाका गोत ना खंय आसा म्हण. कोणाक खबर आसल्यार सांगा मात. वर्स सो थंय देवाक मेमरी कमी आसा म्हण देव फॉरगेट म्हण आसता. देव उगडासाक हाडना म्हण आसा आमची बात का? No. इंटेलेक्चुअली न्ही ते. इट इज द रिझल्ट ऑफ फॉरगिवनेस. बिकॉज ही हॅज फॉरगिवन ही डजंट रिमेंबर. तो उगडासाक ते हाडना. ते हाडना म्हण आसा. न्ही की ते मेमरींतल्यान इरेज जाला म्हण न्ही. इंटेलेक्चुअली न्ही ते. I सो जर think तर आमी बी फॉरगिवनेस praise दिलतना God. Praise God. ऑटोमॅटिकली Hebrew 10:17 sister. Check करा. काढा ब्रदर. Hebrew 10:17 घेऊन पळया. उपरांत तो म्हणटा तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. हांव उगडासाक हाडचो ना. कित्याक? कित्याक बक्षिला. उगडासाक हाडचो ना? बक्षिला. हा. पातकांचे बोक्साणे मेळ्ळे जाल्यार पाप काडचे खातीर बलिदानां भेटोवची गरज ना. बॉक्सिला देखून उगडासाक हाडना. न्ही की मेमरी पॉवर कमी आसा म्हण न्ही. इंटेलेक्चुअली न्ही ते. इट इज अ पर्पजली. इंटेन्शनली. करेक्ट न्ही? इंटेन्शनली. Yes. सो देवाक खंयचे तरी इसरूंक साध्य आसा. देवाक सगळे उगडास उरता की. देवा कडेन कितें तरी इसरूंक साध्य जाता.
ना गॉड इज ओमनिसियंट न्ही. देवाक तेका सगळे खबर आसा हे की आमच्या मनान कितें आसा तें सगळें देवाक खबर आसा. सो हांगा देव पर्पजली ही फॉरगेट्स इंटेन्शनली बिकॉज ही हॅज फॉरगिवन. तो देव कितें तरी आमचे वयर ग्रज धरता, रिवेंज धरता ना ना. सो देव केन्ना आमकां बक्षिता. सो देवालें इंटेन्शन कितें द सेम फॉरगिवनेस आमी दुसऱ्यांक थंय बी तें दाखोवंक आसा. आनी तेजे कॉस्ट ऑफ फॉरगिवनेस कोणें पे करूंक आसा. आमी दुसऱ्यांक बक्षिता जाल्यार आमीच पे करूंक आसा. आतां तुमी काडले हिब्रू 12:2 ते न्ही 10:17. हिब्रू 12:2 काडा. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचोया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लावपाक असलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. मात आनी पुढे वाजा सिस्टर बेगीन सकल घे. सो आमचे आतां दोळे आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. म्हळ्यार देवाक अल्फा एंड ओमेगा हे की तेका तोचो आरंभ आनी तो अंत. सो जेजूक फॉरगिवनेस दिवंक त्याने पे करचे पडले की ना. इट कॉस्ट जीसस न्ही. येस हा कॉस्ट कितें ताचे ओन रगत. हय हा पूण तो कित्या खातीर तेणे तें दिलें सॅक्रिफायस केलें. आनंदा आपणाक खातीर. लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर. जॉय करेक्ट. येस. कुर्साच्या मरणा निमती आपणाक जे कितें आनंद भोगचे आसा त्या खातीर तेणेन ते सॅक्रिफायस तेणेन केलें आनी कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो. तो खंयच्या खातीर ताका मेळचे त्या आनंदा खातीर. आनंदा खातीर. हा सो आतां आमकां हें कितें कळटा की म्हळ्यार फॉरगिवनेसाक पे करूंक आसा. पूण ते पे केल्ले प्राइस वर्थ आसा हे की वेस्ट न्ही तें. जर तर आमी दुसऱ्यांक फॉरगिव करता जाल्यार बक्षिता जाल्यार आमी बी तें पे करूंक आसा. आमगेल थंय आमकां एक आमचे प्राउडनेस मध्ये येत न्ही प्राईड मध्ये येत न्ही. सो आमी ते प्राईड सोडतात थंय बक्षीत आसतना. सो दॅट कॉस्ट फॉरगिवनेस इजिली न्ही. तेका पे करूंक आसा. बट तेजे पेमेंट जावन आसा मस्त प्रेशस. कशें जेजून बोक्साणें दिता आसतना आपलें रगत वारयलें तें प्रेशस. तेका एक प्राइज आसा तेका वर्थ तें. कित्याक म्हळ्यार तेणें तें रगत वारयना जाल्यार आमकां बोक्साणें मेळनासलें. सो पेमेंट आसा फॉरगिवनेसाक पेमेंट आसा. तेका कॉस्ट आसा. पूण कोणें दिवंक आसा तें आमी दिवंक आसा न्ही की त्या मनशा थंय घेवन आमी बोक्साणें दिवचें न्ही. ताका बोक्साणें म्हणनात. जो कोण बोक्साणें दिता त्याच्या मनशान पे करूंक आसा. प्रेज गॉड. येस. सो आमी कांय सांगूंक जायना की तो म्हाका सॉरी विचारूं तेन्ना हांव ताका बक्षिता. ना न्ही. हे करेक्ट फॉर्म ऑफ बोक्साणें ना ना. हांवेंच पयलें मॅट काडूंक आसा. हांवेंच इनिशिएटीव घेवंक आसा की बोक्सूंक आनी एकल्याक. हांवेंच पे करूंक आसा. तें जावन आसा अकॉर्डिंग टू द वर्ड बोक्साणें. वर्ड ऑफ गॉड बोक्साणें. प्रेज गॉड. जेजू टायपाचे बोक्साणें. जेजून केल्ले टायपाचे बोक्साणें.
प्रेज गॉड. आता तुमका किती तरी ऍड करून कसलं करा. Praise the Lord, sister. येस. Okay. बॉक्सने म्हणल्यार कितें आनी कित्याक एक कॉइन म्हणल्यार दोन सायड, एक लव आनी एक फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस नासतना मोग करूंक जायना. कोणी सांगतात न्ही आमी मोग करता ना. फॉरगिवनेस नासतना मोग करूंक जायना. देखून जेजून कितें केलें आमकां फॉरगिव केलें. खंयचें फॉरगिव केलें? अनबिलीफ म्हणल्यार तें सिन आसलें, तें सिन नेचर आसलें काडलें. खंय सावन काडलें? आमच्या आत्म्यांत स्पिरीट. पण आमी आतां एक नितळ जाले. कित्याक पवित्र आत्मा येता, आमी पवित्र आत्म्यान आमी आसा. पवित्र आत्मा आनी हांव एक जाता, तो नितळ जाता आत्मो. देखून आमी आतां करता तें म्हणल्यार चूक करता आनी दुसरो द्वेश करता जाल्यार आमी मनान करता. कित्याक आमी संवसारांत जियेता. देखून जेजून कितें सांगलें? तुमी मनुश्य, देव न्ही. आतां करतलेच चुकोन पडटलेच. देखून ताणें सांगलें न्ही, पेद्रून विचारलें सवाल, कितल्या पडीं तुका बॉक्सीचे? आमी परत्यान करता, वय की ना? आमी परत्यान करता. आतां सांगता बॉक्सिले झगडें जालें, परत्यान झगडें जाता की ना? जाताच. कोणी परफेक्ट ना संवसारांत, कोणी ना. खंयचो टिचरी ना, खंयचो गुरू ना, कोणी परफेक्ट ना. कित्याक आमी परत्यान करता. देखून जेजून आमकां एक वाट दाखयल्या, तूं यो म्हज्या लागीं यो. थ्रोन ऑफ ग्रेस. तर तुवें सांगलें न्ही, ग्रेस आनी मात बॉक्स जाता. थ्रोन ऑफ ग्रेस. देखून ताजे लागीं आमी विसर सांगतना आमची पासून ऑटोमॅटीक बूक जाता. म्हणल्यार बळयकला म्हणल्यार भवडतन. कित्याक आमकां बॉक्सांनी आतां आमी सांगता बॉक्सिले कित्याक कळटा की फिलींग जाता? फिलींग न्हय तें. कोणाची फिलींग जायना. बॉक्सिला म्हणून कित्याक जायना. कित्याक प्रूव करूंक जायना ताका बॉक्सिलांगी ना. पूण एक फेथ म्हणल्यार आमकां दिसता कित्याक आमी फेथांत आमी कित्याक हांवेंच एक दीस जाल्लें, हांव आमच्या कुमसाराक आसा, पाद्री लागीं आमी कुमसाराक वचूंक आसा. एक तेंचे एक म्हणल्यार आमचे एक कॅथोलीक कुमसार आसा. देखून हांवें पाद्र्याक विचारलें, कित्याक पयलीं म्हाका समजण नासली, पूण पताक करिना जाल्यार हांवें केलां तशें म्हणटलो. ओके, आमी भुरगेपणांत वयना, चोरला मारला हें तें वो सगळें ओके. पूण चोरूंकूच ना. पाद्री दिसता कालें चोरलें, कांय चोरूं ना. पूण आमकां एक भायट जाला पाद्रा हें, कित्याक पाताक आमकां गोत्तना कितें म्हणून भुरगेपणांत. पूण व्हड जातना कितें आमकां कळटा. त्या वेळार आमी पाद्र्याक विचारलें, म्हाका प्रूफ कशें आसा? तुवें म्हजी पदकां बॉक्सिलीं, आमकां जेजून पदकां बॉक्सिलीं, म्हाका प्रूफ जाय. मागीर तो सांगलेलो, तूं आर्ग्यू करिनाका, हांगा लायन आसा मस्त, तेजे सांगड लायन उपरांत म्हजे लागीं उलय. मागीर तो मेळ्ळो, तो आसूं लागलो, कित्याक कोणी क्वेश्चन करिना न्ही. कित्याक आमी क्वेश्चन करिनासतना आमी फाटीं उरल्या. देखून आतां कितें तुमी बॉक्सांनी म्हणल्यार मोगा वरवीं बॉक्सूंक जाता. मोगा वरवीं आमी ताजे लागीं वचून बॉक्सांनी मागचें म्हणून मोग दाखयलें. कित्याक जेजू म्हणल्यार तुमी भुरगे बरीं जायचीं. भुरगीं कितें आमी झगडटा आनी लळे करता, मारता, झगड करता की ना, मागीर एकच जाता ती, वय की ना? ती बॉक्सिता ती ना, बॉक्सिना. पूण मोग दाखयता तेज्या उपरांत तेजें क्लीन जाता. देखून जेजून कितें केलां बॉक्सांनी तें आमकां ताणें अनबिलीफ, आमचें अनबिलीफ आसतलें तें बॉक्सांनी म्हणलां. सिन नॉट सिन्स म्हणल्यार रूट काडलां. देखून आमकां कितें कळटा, ताका आमकां तीन म्हणल्यार कितें? सिन, इनिक्विटी आनी ट्रान्सग्रेशन म्हणल्यार देवान घातलां. देवान जेजूचेर घातलें. कित्याक सिन म्हणल्यार कितें? अनबिलीफ. इनिक्विटी म्हणल्यार कितें? जाय म्हणून करताय तूं. जाय म्हणून तुका गोत्त आसा, जाय म्हणून करताय. तेज्या देवाच्या उतरा विरोध. पूण ट्रान्सग्रेशन म्हणल्यार ताचे एक लॉ तूं हें करताय, म्हणल्यार तूं क्रॉस करताय. आतां समज गाडी वेता, तूं सिग्नल ना जाल्यार तूं वेताय. ओके, कित्याक तुजो पावर दाखयता, तुजी प्रायड दाखयताय. सिग्नल रेड आसा जाल्यार तूं गाडी ओडताय. कोण प्रॉब्लेम कोणाचे? दोगा जाणांचे. म्हणल्यार कोणी येतलो आनी एक्सिडेंट जाता, दोगी जाणां प्रॉब्लेम.
देखून आमकां आज sin आनी फॉरगिवनेस कित्याक एक म्हणल्यार डीप सब्जेक्ट आतां तुवें म्हणलें पळय आमी डेड जायचे म्हणल्यार आमी मरूंक जाय. आमी कोणी मराना, आमी सांगता पूण मरना, कित्याक मनान पथकां करता आमी, म्हणल्यार आमी फिजिकल जो फिजिकली म्हणटा स्पिरिच्युअल दोनी म्हणटा. देखून फिजिकली कितें आमी घडये घडये पथकां करता, जेजून पथकां करता. पूण आमकां पेद्रो कितें म्हणटा, तुमी परत्यान परत्यान पथकां करतना तुमी सुणें वोंगता तेंच खातात. आयकलां न्ही? पण आमी करता जाल्यार आमी तें उतर आयकून करता, कित्याक आमची एक काय म्हणटात वीक जावन आसा, वीक म्हणल्यार वीक कित्याक मनांत करता आमी पथकां. आमची आत्म्यांत आमी नितळ आसा, जेजू पर्यंत आसा आमी नितळ, कित्याक आमचो आत्मा नितळ जाला. कित्याक आमी आतां तुवें सांगलें बॉर्न अगेन, अनकरप्टेबल की इनकरप्टेबल सीड आसा आमकां तें मेळ्ळां, आमी नितळ जाल्यां. आमी जेजू पर्यंत आसा आमी, कित्याक जेजू पर्यंत आसा देखून आमचो पवित्र आत्मा म्हजे भितर आसा. पूण आतां आमी पथकां करता, चूक करता, दुसऱ्या कडेन झगडें करता, कित्याक आमचें मन सारकें ना. देखून सांगता रिन्यू युअर मायंड, म्हणल्यार जेजून कितें म्हणलें, रिपेंट अँड बिलीव इन गॉस्पल. पूण रिपेंट जायनासतना बिलीव करूंक जायना गॉस्पलाक. प्रेज द लॉर्ड. दुसऱ्याक दी सांगूंक दिजे, ओके, प्रेज द लॉर्ड. इतले अर्थ जाले म्हण समजता, कित्याक चूक जाल्यार म्हाका तुमी करेक्शन करा. Yes, praise God. दुसऱ्याक Praise God. दुसऱ्याक उलोवंक दिजे. Yes, brother, तुम्ही एक स्टार्टिंग सांगलें म्हणल्यार काय म्हणल्यार तुम्ही बोक्साणे काय म्हणटात, बोक्साणेक नासतना मोग जायना, मोग करूंक जायना. नाही ते म्हणल्यार मोग नासतना बोक्सूंक जायना हांवें सांगचें त्या रितीन. तुम्ही सांगले बोक्साणे नासतना मोग करूंक जायना म्हणटात, बट करेक्ट पळोवंक गेल्यार मोग आसल्यार मात बोक्सूंक जाता. ओके ओके. आमचो मोग केलो त्या देखून ताणें आमकां बोक्षिल्लें वयली. आमच्या मोगा खातीर तो संवसाराक आयलो मनीस जावन. जर तर आमचो मोग ना तर आमकां बोक्षाणें मेळचे नासलें, तो मनीस जावन येता नासलो. आमचो मोगा खातीर देवान आमचो संवसार सोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. त्या देखून मोग असल्यार मात म्हाका बोक्षूंक जाता. करेक्ट मोगा करेक्ट. उरी मात्र ती पथकां बोक्षितात. प्रेज गॉड. मागीर सिस्टरीन बरें एक डीप बऱ्या तरान शिकयलां आमकां, आणि परत आम्ही ऐकल्यार आणि समजता अशा विषयांत डीप परत आम्ही ऐकायचे पडटले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. रॉक आणि एक ब्रदर असं हांवें आसा न्ही स्क्रिप्चर, रॉक ब्रदरान सांगलेलें म्हणजे एफिशियन्स मोग आनी बोक्साणे. वय वय ते मोगाचे पेक्षा 1 जॉन 1:7. 1 जॉन 1:7. करेक्ट. आनी एक कडेन आसा ब्रदर ते ओके. आनी एक कडेन आसा ते मोगा वरवीं भोंवट काम करता ते न्हू. वय 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 करेक्ट. गॅलेशियन्स गॅलेशियन्स. गॅलेशियन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांवें एक ऍड करूंक कशें येता. देवाचें उतर हेब्रेवाक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा तशेंच चॅप्टर 2 आनी ते 14. आनी आतां भुरगीं रक्त मांसाच्या सैंबाची जावन आसता, जिजूय या मनशा सैंबाचो वांटेली जालो, हाचे वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. म्हळ्यार आमी मोग आसा, आनी मोग आसल्या वरवीं मात्र आमकां एका मनशाक बोगसूंक आमकां विधेयपण येता. आमकां विधेयपण नासतना आमकां बोगसूंक कश्ट जातात. जिजून विधेय जालो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो म्हणून देवाचें उतर सांगता वैगी. त्या खातीर आमी विधेय जायनासतना आमी कोणायकी बोगसूंक जायना. मोग आसल्या निमती मात्र विधेयपण येता वैगी. एक शेवट मोड मोग रेखा मोग वय. And the मोग विधेयपण love is a choice, न्ही. वय. Loving is a choice. Love is Right. choice. वय लव It's इज a command. चॉईस न्हय, जेजून आमकां मोग करूंक तो, कित्याक म्हळ्यार देव Command. आमचो मोग. आमी
देवाक मोग करता जाल्यार आमकां चॉयस ना थंय. इट इज मोग, देवच मोग जाल्ल्यान आमी ताची भुरगीं जाल्ल्यान तो मोग आमचे थंय आसाच. म्हूण आमकां जन्माच्या बाबा विनय आमकां मोग अनुभव करूंक वा देवाचे नेचर आमकां गोत्तू नासतना आमी फाटीं उरल्या. आणि ब्रदर मोग एक कमांड न्ही, कमांड दिली न्ही देवान आमकां. मोग इज अ कमांड, राईट? करेक्ट, लव्ह इज अ डिसिशन. कमांड. मोग इज डिसिशन. येस. आता Even आमी forgiveness is a decision. इट्स नॉट फिलिंग न्ही. आमी फर्स्ट कितें चिंतलें, लव्ह इज अ फिलिंग, इट्स इमोशन. लव्ह इज नॉट फिलिंग. कॉइनांचे दोन फेस, पहिले सांगते हांव, वी डिडंट मोग नो आणि व्हॉट टू बोक्साणे. डू. मोग म्हळ्यार कितें म्हण आमकां समजणे नासले. ऍक्च्युली मोग करेक्ट. म्हणटा आमकां प्रेज गॉड. Praise the मोग Lord. म्हणटा आमकां तांतून न्हू काले दूख जाता, आमकां पेन जाता जाल्यारय हा. त्या सिच्युएशनार ताका म्हणटात मोग. ते करेक्ट. आय लव्ह यू म्हणल्यार जायना. त्या हांव म्हाका मोगान बरें दिसता की सॅक्रिफायस ना आसा. की, म्हाका फील बरें जाता की ना की, बट बरें. आय चूज टू लव्ह तातूंत तेच बिकॉज सॅक्रिफायस ऑफ आसा. आतां एक्झाम्पल, एक भुरग्याचो आवय मोग करता वयली, जर तर ते भुरगे सीक आसल्यार ती सॅक्रिफायस करता तिची न्हीद जावन दी, तिचे काले आसले कित्याक पासून मोगा पासून, ताका म्हणटात मोग. या प्रेज द लॉर्ड. ते आता पळय, फॉरगिवनेस जावन आसा तें एक जेजून कित्याक म्हणलां फॉरगिव 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 कित्याक म्हणटा? कित्याक तुवें सांगलें न्ही, तें केमिकल रिएक्शन आमचें जाता भितर. देखून तूं फॉरगिव केल्यार मोग केल्या म्हणटर तें तुका कितें म्हणटा केमिकल रिएक्शन जायना. कित्याक येस ब्रदर, बोगसून केन्ना आमी बोक्साणे दिना तेन्ना केमिकल रिएक्शन, कार्टिसॉल हार्मोन जास्त रिलीज जातात करेक्ट आमच्या बॉडीन. करेक्ट 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 तुसनोटी इम्बॅलन्स जावचे. करेक्ट. देखून हें डिसिजन जेजून म्हणला तुमी फॉरगिव करा, हें डिसिजन म्हणल्यार तें फिलींग न्ही. इट्स अ स्ट्रेट कमांड टू फॉरगिव. कमांड ते. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नॉट कित्याक व्हॉट यू आमी कितें करता, आमी जजमेंट म्हळ्यार जजमेंट कितें करता, आमकां कितें चूक केली आमकां जजमेंट जायची. पूण मर्सी जातले मात फॉरगिव जाता. देखून दोनी आसा. कित्याक आमकां जजमेंट, कित्याक आबेलाच्या रगात म्हणटलें जजमेंट, म्हाका न्हीद जाय, आबेलाच्या रगात म्हणटा. वयकीन आयकलां? न्हीद जाय, जजमेंट. पूण जेजूच्या रगात मर्सी म्हळ्यार तुमकां मर्सी. देखून तें जजमेंट आनी मर्सी तें आमकां जाणा जाल्यार आमी फॉरगिव करता, नाजाल्यार आमी करिना. कित्याक आमकां जज करूंक जाता. कित्याक आमकां जज आतां आमचें जस्टिफिकेशन जालां. देखून आतां देवा लागीं आतां आमी रिकन्सिलायज जाल्या आनी पीस रावता, म्हळ्यार समाधान रावता. कित्याक आमकां म्हणटा उतर रोमन 5:1 म्हणटा. करेक्ट. देखून आमचें जस्टिफिकेशन जालां, आमचें जजमेंट जालां. देखून आतां आमकां कित्याक करेक्ट आत्म्यांत आमकां पाताक ना. पूण आमी पोरताक करता मोनान. प्रॉब्लेम म्हणजे मोन, सोल मायंड. येस ब्रदर, तुम्ही कितें सांगले न्ही, केमिकल आतां हांव सायन्स टीचर आनी हांव शिकयता भुरग्यांक. सो मेनी हार्मोन्स रिलीज जातात आमगेल्या बॉडींत. आमगेले एक फिलिंगाक एक हार्मोन रिलीज जातात. ओके. सो केन्ना आमी बिटरनेसांत उरतात ना रागार उरतात, तेन्ना ते हार्मोन कितें रिलीज जाता, दे आर डिस्ट्रक्टिव्ह आवर ओन बॉडी. आमकां दिसता की हांव तेच्या वयर राग जाला, ताका दाखोवंक हांव रागार जाला म्हण, अशें दिसता आमकां. ओके. ताका कळून हांव तेच्या वयर रागार जाला म्हण. बट तशें केल्ल्या निमती हांव म्हागेलें ओन कशें बायबल सांगता न्ही, हांव म्हागेलें नासा कारण जाता म्हण सांगता न्ही, ते सायंटिफिकली बी तशीच सांगता, सायन्स बी. करेक्ट करेक्ट. So all the hormones released are cortisol. Cortisol is the dangerous hormone which destroys our own body. सगळे इम्बॅलन्स करते, केमिकल इम्बॅलन्स. बट आमगेल बॉडींत आमी डोपामाइन, ऑक्सिटोसिन हार्मोन रिलीज जावंक आसा. हे केन्ना रिलीज जाता, आमी केन्ना जॉयफुल उरता. आमेन. करेक्ट. प्रेज गॉड.
Praise God. These Praise are the good hormones. Oxytocin, dopamine, हे पुरा. Cortisol is the poisonous hormone. Just like poison release जाता आमगेल बॉडीन तेच ऑटोमॅटिकली. आम्ही पॉइजन घेऊन का म्हणना एक्सटर्नली. आमगेल ब्रेन रिलीज करतात. ब्रेन इज नथिंग बट माइंड. सो सगळे माइंडान तसा म्हणून सांगतात न्ही आम्ही. बिटरनेस इज इन माइंड. सो Yes. तेंतन रिलीज जावचे. सो माइंड Right, रिन्यूइंग right. माइंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Right. पूण केन्ना And हांव joyful, देवाचो आमी जॉयफुल आसतना आमकां कितें हॉर्मोन ते चलतात ते आमचे म्हळ्यार पॉझिटिव्ह Good म्हळ्यार hormones. आमचे हेल्थ करेक्ट हेल्थ वाडटा जॉयफुल येस. कित्याक आमी तेच जॉयफुल म्हणून कित्याक बायबल जेजू सांगता म्हणटा की बी जॉयफुल म्हणटा. करेक्ट आमेन. खंयचे सिच्युएशन बी जॉयफुल म्हणटा न्ही ते खंयचे ते फिलिपियन्स 4:19 न्ही ते James खंयचे 1. ते न्ही जेम्स न्ही फिलिपियन्स आणि एकच न्ही 4:19 सदांच तुम्ही कुशाली Ah, जाया. ते Thessalonica 1, 5, 16. 1 Thessalonians होय 1 Thessalonians 5:16 करेक्ट. सदांच तुम्ही कुशाल बरी कुशाली जाय. जाया. कळनासतना म्हाका. चड घडी हा देवा रिझन करता आसा सायंटिफिक रिझन. सायन्स बी तशें सांगता. Yes. देखून केतलेरी फादर ऑस्टिन एक जॉयफुल असता. काय Praise God. सायन्स येऊनच्या पहिलेच जिजून पहिलेच कळीत गेल्या स्वतः. आणि सगळेची प्रूफ बायबलांत आसा ऑलरेडी. आता सायन्स ते प्रूफ करते आसा. सायन्स स्टडी कर. येऊनच्या पहिलेच देवान कळीत गेल्या. खर्च करिनाकात होय. पक्षी हा अच्छा. हा. एकामेका मोग करा सदांच खुशाली जाया. हसून राहा. डान्स करा. होय नास होय. आम्ही केन्ना ते सर गडीत आनी देवाक अर्घ्यान दिया म्हणस न्ही. आता फॉर एक्झाम्पल आमची सिच्युएशन व्हेरी बॅड आसा ना दूख जाला बेजार जाला त्या सिच्युएशन आम्ही केन्ना अर्घ्यान दिवंक स्टार्ट करतात न्ही ऑटोमॅटिकली आमगेलो ट्रॅक चेंज जातय माइंड थिंकिंग ते केमिकल सिक्रेशन डिफरंट जातय. आता आमकां गोत ना आम्ही पळोवना न्ही आमकां दिसना न्ही ते सिक्रेशन जावचे. होय. Yes, yes. वय सिस्टर. तशें दुस म्हणून मान तशें रावता. दिसता बायबलान. ताकाच देवान आनी एक वेपन दिला भावार्थ फेथ दोळ्याक दिसनातले बिलीव्ह. हा बिलीव करा म्हणून. सो Praise the बायबल Lord. सांगता सदांच कुशाली जाया आम्ही सदां कुशाली जावंक आसा. वेदर आय Yes. वॉन्ट ऑर आय डोंट वॉन्ट दॅट इज अनदर थिंग. बायबल सांगता सदांच कुशाली जाया. सर घडीत आनी देवाक अर्घ्यान दिया एक रिझन आसतोय. अर्घ्यान दिवंक आसा. Praise ते the Lord. ट्रॅकासून आमकां दुसऱ्या ट्रॅकाक हाडता. ओके आम्ही थँक्स गिविंग प्रेयर करूया आणि तो नेक्स्ट मीटिंग आणि एक स्टार्ट झाला. ओके. Praise the देखून एंड करूया फाल्यां आम्ही कंटिन्यू करूया. Praise God. कोणी थँक्स गिविंग प्रेयर करा. Lord. सगळ्यांचे बापा हांव तुका अर्घ्यान दिता. आज तुवें सिस्टर मुखांत आमकां शिकयलें कितें जावन आसा भक्षाणें कितें जावन आसा मोग आनी कितें जावन आसा आनंद. आमी तुज्या उतरांत सदांच जियेतना आमकां एक तुजो मोग कळटा कित्याक आतां आमचें इंटिमेट रिलेशन जाता तुज्या उतरां मेरेन. तूं आमचो बाप आमी तुजी भुरगीं आमी चुकोवन पडटा पूण आमी तुज्या लागीं येता आनी तूं आमकां सदांच त्या वैतीक पथाक कितें तुवें वोपत जाल्यार तशेंच आमकां तूं बक्षयताय आनी तुज्या कृपे मार्फत आमकां तुज्या गोपान घेताय. तें आमचें जावन आसा पत्तेणी. अर्घ बाप्पा हे सुकोवणे खातीर अर्घां जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या सांगता आमेन. Amen. 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 Thank you, sister. Thank you, sister. Thank you, brother. Thank Thank you, you, brother. brother. Hariya Thank you, join brothers and the sisters. Yes. Thank you. Praise God. थँक्यू Thank you. Praise God.